येरादारी पुलीस आमकां त्रास करतात, बेश्टेच आडोवन आमकां तालावां मारतात, तालावां नाका जाल्यार पयशे मागतात असो आरोप अणजूण तशेंच वागातोरच्या पर्यटक टॅक्सी वेवसायिकांनी केला। लायसन आसल्यार बॅच आसा काय ना, आसा जाल्यार दाखय, हेच डॉक्युमेंट दाखय, तेच डॉक्युमेंट दाखय अशी कुतां काडून आमकां त्रास करता अशें टॅक्सी वेवसायिकांचें म्हणणें आसा। सांगपाक की तेस आमची एक भावाची गाडी फ्रॉम वागातोर टू शिवोलीम वयताली आनी आसगांव शिवोलीम रोडार एक इन्सिडंट जालो की फ्लायंग स्क्वॉड RTOचो जो फ्लायंग स्क्वॉड आहा तेंच्यांनी तेजी टॅक्सी हाडयली आनी ड्रायव्हराक जालो जेवढे बॅच आहा तो ड्रायव्हर भायलो महाराष्ट्रीयन तो म्हणलो आपल्याकडे बॅच ना, बरं बॅच ना 5,000 तरी हाल दी म्हणून लागले। तो म्हणाले 5,000 ना, सो काडले आनी तेणी चलन दिलो 10,000 रुपयाचो। आता हे टोटल हॅरेसमेंट न्हू, ह्या ऑफिसर आतां पयशे लागीं करपाक हे भोंवता सगळ्यात पळय ते टॅक्सीकारांचे नागोवन तेणी पयशे कोणाक व्हरोन दिवपाक सोदता हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक। सो हेजेर खंय तरी सरकारान आयज सरकाराक जाप विचारपाक जाय आनी हे सरकारान खंय तरी एक्शन घेवंक जाय। हेंचे ऑफिसर आज टॅक्सीकारांक हॅरेस करपाक भोंवता आनी तो ऑफिसर जावन आसा दिसा पळय केल्लो तो बालचंद्र वांयगणकर म्हणून तो ऑलरेडी 2-3 केसींक तो इनवॉल्व आहा। म्हापसा पर्वरी ताका अरेस्टूय केल्लो, मडगांवां कितें तरी कोणा लायसन दिता आनी पयशे घेवन घालना म्हणून तेजे ती केस आहा तेजे चालू। बट खंय तरी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आपले ऑफिसर कशे आहा ते पळोवपाचे, नाल्यार ह्यो तांकां कोणी सांगला बाबा वचून टॅक्सीकारांक नागय म्हणून ते तरी फायंड आवट करपाचें। कित्याक जो हो निमाणो बिझनस उरला नीज गोंयकारांचो टॅक्सीकारांच्या हातीन उरोंक जाय म्हणून झगडटा आमी, बट सरकार खंय तरी हे एग्रिगेटराक प्रमोट करूंक जाय म्हणून आमकां हॅरेसमेंट करता अशेंच जाल्लें आहा न्हू। ना सरकारान आयज इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें ह्या बालचंद्र वांयगणकराचें, कित्याक हो त्रास करता तो लोकांक कोस्टल बेल्टाक तो, नाल्यार ताका आमी थंय रावंकूच दिवचे ना। तो फ्लायंग स्क्वॉड येयलो न्हू, वील टेक अ लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन, वील क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आनी आमचे कडेन जायना काय जायना। आमी कित्याक आमी बारीक मनीस, आमचे कडेन कांय सांगूंक शकना, सरकारूय खबर आहा हेंकां हॅरेस करपाचो आनी बिझनस चलोवपाचो सिंपल। उरला आमच्या नीज गोंयकारां कडेन तांकां मेन पावर दिवपाक गव्हर्मेंटान ऑनरेबल आमच्या CMान तशेंच ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हेचेर विचार करचो आनी जे RTOचे जे ऑफिशियल ते हांगा गल्लीन जे हांगा रावता भितरल्या भितरच्या रोडान रावता, तणांचेर रावता आनी अकस्मात येवन तेंचेर घालो घालता, तांकां खंय तरी एक इंस्ट्रक्शन दिवचें की हो ट्युरिजम पीक सिजन आहा टील 15 जानेवारी, तेन्ना हे टील 15 जानेवारी तांकां आहा ते सोंतोवचें न्हू, तांकां आतां तांचो धंदो करुनी, तेंची रीण आहा ती तांकां बरे भाशेन फारीक करुनी आनी तांकां आहा ते स्वताच्या पांयार उबो रावपाक गव्हर्मेंटान तांकां फूल आदार दिवचो। तशेंच रेंट ए कॅब आहा आमच्या भुरग्यांच्यो, त्यो रेंट ए कॅब सुद्दां RTO आहा त्यो उब्यो करता आनी तेंचे सगळे विचारता। ज्यो गव्हर्मेंटान ज्यो रेंट ए कॅब दिल्या त्यो सगळ्यो तेंचे परमिशन घेवनूच दिल्ले आहा, तांकां सुद्दां सतयतात आनी ट्युरिस्ट जे येता तांकां रेंट ए कॅब घेता, रेंट ए कोण बायक घेता तांकां सुद्दां सोंतोवपाचें ना अशें हांव तेंचे कडेन मागता आनी गव्हर्मेंट हेचेर आमचो विचार करचो, आमच्या लोकांचेर विचार करचो। हे 2 दीस जाले आमचे ड्रायव्हर पळय आहा ह्या ड्रायव्हराक हांगा RTO हांगा गल्लींनी येवन तालाव दिवपाक लागले आहा। ते आमचे पळय ड्रायव्हर पळय आहा ते ड्रायव्हर आहा पळय तांकां ते बॅच ना म्हणटा आनी तांकां तालाव दिता। तालाव म्हणून कितलो दिवप दिसता 10,000। पूण ही गोश्ट आतां आमचे कडेन पळय आमी गोंयकार आहा पळय, आमचे कडेन एकूच धंदो उरला, म्हणजे एकूच आमचे कडेन उरला म्हणटा तो हो टॅक्सीचो धंदो। रेस्टॉरंटां गेली आमचे कडेन, हॉटेलां गेली, सगळे दुकानां वचून शॉपां वचून गेली, आमची सगळी गेली, एकूच धंदो आमचे कडेन। हो आमी टिकोवन धरपाक लागून आमी सगळे एक जावंक जाय सगळे।